आता काँग्रेसान इम्पोर्ट केला कॅन्डिडेट फोंडा, जो कॅन्डिडेट गोवा मानशा जी कोणा RSSची पार्टी आशिल्ली सुभाष वेलिंगाराची पार्टी 2017 पणजे बशिल्लो हो चेतन भाटेकार. थंयसरलो भायर सरोन गेले ते पार्टी 2022 MGPचेर बशिल्लो. आता काँग्रेसाचो थंयसर कॅन्डिडेट आशिल्लो थोड्या वताक पिड्ड्यार जालोलो बाब राजेश दरेकर, ताका तिकेट डिनाय केली. आता आनीक एका इम्पोर्ट करून हाडला MGPचो. आता काँग्रेसाक बरी खबर आहा 2017 2022 ह्या पक्षान येवन परत केले. जाणा आसतना परत हांगासर चेतन भाटेकाराक घालना. आता चेतन भाटेकार म्हणटा तो कोण? अरे हो राहुल गांधी म्हणटा दिल्ली सदांच बोवाळ मारीत रावता BJPचं सरकार RSS चलयता म्हणून. जो हो RSS मध्ये चेतन भाटेकार RSS, तुम्ही ताका ताचेर कित्याक घेतलो? आनी तुमकां जाणा आसतना तुमी जे तुमचे पक्षान येता आनी धांवता, तुमी ताका आपण लोकांक ऑप्शन जाय. आता 15 मतदारसंघात लोकांक ऑप्शन जाय. कित्याक लोकांक कळून येना बाबा हो चेतन भाटेकार म्हणटा तो हाल्या काँग्रेसान निवडून येयलो तो जावतलो म्हणून. हिंगा काँग्रेसान येयलेले खंय मंदिरान वचोन, खंय इगोर्जीन वचोन, खंय देवळान वचोन, खंय हितून गुरुद्वारान वचोन सगळ्याक सोपत दिवन लोकांक गोंयचे पयलीं दाखयले आनी 8 जाण गेले म्हळ्यार. हो कसलो सोपत दितलो लोकांक? लोक हाल्या कितें म्हणटलो हो आनी आमी काँग्रेसाक वोट मारले बोल्ले कितें बरें आमकां आनी ऑप्शन ना, BJPकूच मारले बरें म्हणून. सो लोकांक ऑप्शन दिवपाची गरज आसा. आमी कोणाक उबो केल्या बरोबर म्हणजे लोक तर म्हणटालो ऑप्शन चल एका तरी मारया वोट, पूण एका काँग्रेसाक मारची न्हू. कित्याक काँग्रेसाची ही शिस्त आहा ती न्हू अजून बदलूंक ना, चेंज जावंक ना. आनी केन्ना म्हाका दिसना आनी केन्ना जातलें म्हणून. आयज जे काँग्रेसाक डिक्लायन जायत वयता कित्याक लागून? एक टायमाक काँग्रेस राज चलयताले कितले वर्सां म्हणजे कितले वर्सां राज चलयले, कितले डेकेडीज राज चलयले. आतां काबार जाय कित्याक वयता? ते तेंपा प्रमाणे सिस्टम चेंज जावपाक जाय. आयज लोक एड्युकेटेड जाल्लो आहा, तो अनपड लोक चडो ना. आतां शिकलेलो लोक आहा. सो शिकलेल्या लोकांक आतां कितें आहा ती सारकी म्हायती जाय. आनी तुमी पयलींच्यान घेवन आहा इम्पोर्ट करपाचे सगळे कॅन्डिडेट आनी फाल्यां धांवपाचे, जाल्यार लोक कित्याक वोट मारतलो? लोकांनी ऑलरेडी डिसिजन केलां. लोकांक फकत ऑप्शन जाय. आमकां नाका, पूण हेका काँग्रेसाक मारपाचें बोल्ले आमी झुजप कित्याक? आमी ओपनली भायर सरपाचें कित्याक? काँग्रेसा बरोबर काँग्रेसाचे जे इम्पोर्ट करून कॅन्डिडेट हाडले तेचे ओपनली कित्याक भायर सरपाचें? तुजी बरें आमचो वोट BJPकूच मारल्या बरो. सो BJPक मारल्या बरोबर आमी एक कॅन्डिडेट तयार करून लोकांक ऑप्शन दिल्यार कशें? बरें ऑप्शन न्हू, लोकांक ऑप्शन मेळ्ळें. सो ह्या खातीर काही मुद्दे हांवें उठयले. आयज पत्रकारांक भावांक दिला. तुमी पयला आसलेले हे 7 जाण आहा ते विधानसभेन एलायन्स म्हणून आहा टेम्पररी. तुमी पयला आसलेले रिजल्ट पयला आसतलो तुमी म्युनिसिपलिटी पणजे म्युनिसिपलिटीचो कोण पारीकाराचो चलो पॅनल घेवन भोंवलो एलॉंग विथ आप आनी काँग्रेस आनी सगळे कितें जालें? ही एरोगेन्सी ती भास उलयली थंयसर लोकांनी वोट मारलो. लोकांक खबर आहा टेम्पररी रिलीफ पण कांय जावचें ना म्हणून. उदी बरें हेंका मातशें बोल्ले आमी BJPकूच वोट मारल्या बरोबर म्हणून लोकांनी वोट मारलो. 30 हाडले. लोकांक ऑप्शन जाय. लोकांक ऑप्शन नाका न्हू. ऑप्शन सारके सिन्सियर मनीस जाय लोकांक खरें मत मारपाक. असले मनीस तर भोंवंक लागले आनी भोंवता लोकांक खबर आहा हे भोंवता तेच न्ही आहा म्हणून उदी बरें लोक हेका वोट मारतलो कित्याक उदी बरें तेकाच मारल्यार बरें म्हणटले. आनी तशें करता आतां. हे एग्जाम्पल पणजेचें एग्जाम्पल. आतां तुमी म्हाका सांगा तुमी विधानसभेन कशें चल्लां तें पयलां तुमी? अरे विधानसभा म्हणटा कितें? असेंब्ली हावस म्हणटा कितें? असेंब्ली हावस वेर डेमोक्रेसी ब्रीथ्स and accountability counts. हिंगा हर एक दर एक तुम्ही विधानसभेची विधानसभा येयली तुम्ही थिंगासर सेशनाक येयलेली बिलां भायर सरून वयता. येयलेली फिक्सिंग तुम्ही फिक्स करता. तुम्ही भायर सरून वयता आनी पक्ष
रुलींग पक्षाक तुम्ही बिलां पास करून दिता तिका कोण ओपोज करतलो आनी कोण रावा बसा थंयसर चर्चा करा तिका चर्चा करा कसलीय बील जावं चर्चा करा आनी डिव्हिजन मागा मरे लोकांक गोंयचे लोकांक आख्खे देशाक गोवन येतले बाबा हे खरें ओपोजिशन आहा म्हणून RSS म्हणून न्हू हो हेंच्या सांगात रावतलो हो धांवतलो म्हणून आल्या BJP घेवन कित्याक हेची ज्यो पार्टी आशिल्ली गेले ते केपीक हो ज्या पक्षाचे बशिल्लो ते आलायच आहा आनी हे दोळे आसतना दोळे भांगून हे काँग्रेस म्हणटा दोळे आसतना हेका दिसती पडना कान आसतना बेरेपणा करता जाल्यार हांव नको सो आमी आनी तो लोक कितें म्हणटलो अरे बाबा ह्या मनशाक वोट मागचे बोलले आमी लोकांक ऑप्शन दिवपाची गरज आहा म्हाका दिसता लोकांक ऑप्शन दिवपाची गरज तर जरी तो BJP नाका आमी काँग्रेसाक कशें कित्याक मारपाचो चेतन पाटेकाराक कित्याक मारपाचो चेतन पाटेकार कालूच तर हितून आहलो मरे MGP आहलो MGP एलायन्स आहा फाल्यां परत तेका वयतलो BJP वयतलो म्हणून लोकांक आनी ऑप्शन ना लोक म्हणटा उजी बरें आमी हेका मारून हे म्हणजे हे परत काँग्रेसाक गेले BJPन गेले बाबा डायरेक्ट BJPकूच वोट मारले बरें म्हणटलो त्या पासून ऑप्शन घेवपाची गरज आहा एक तिसरो ऑप्शन घेवन आमी तर कोणाक बसयतो लोक तरी म्हणटालो बाबा आमकां एक ऑप्शन देवला मी कितें एक बरो कॅन्डिडेट दिला आमी तेका मारल्यार कोणती बरो ना म्हूण BJP ना म्हूण काँग्रेस तरी आमी आमचे जो ग्रुप आहा आमचे लिडर थोडे लिडर आहा आमी एकठांय जाल्या लायक मायंडेड सावथाचे आनी एकठांय जावन बरे कॅन्डिडेट बसयतले पक्षाच्या नांवान ही आतां चर्चा चल्ल्या कित्याक आमकां टायम आहा वेळ आहा सो आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक मेसेज पावयता फोनीच्या लोकांक हांव एक ऑप्शन घेवन येता तुमकां जर गोंयच्या पयलीं तर BJP नाका जाल्यार हाल्या हो MGPतलो इम्पोर्ट करून हाडला तो काँग्रेसान गॅरंटी ना वयतलो म्हण तुमी पळय आसतली 2017 गॅरंटी दिलेले गेले 2022 शपथ घेतले देवळांनी इगोर्जींनी मस्जिदांनी शपथ घेवन परत गेले हेजी कसली गॅरंटी आहा हेजेर कसली गॅरंटी आहा सो लोकांक ऑप्शन तरी मेळपाक जाय हाल्या लोकांक अशें नाका ट्रान्सलेट जालें म्हणून हांगासर सावन मारलो वोट काँग्रेसाक तो BJPन गेलो म्हणून लोकांक एक ऑप्शन दिवपाक जाय बाबा चल होय नाका तोय नाका हो बरो मनीस ताका निवडून काडटा तुका कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आसतलो इंडिपेंडंट आनी पक्षाचेर खंयचो पक्ष पक्ष दोन पक्षा कडेन उलयता आमी दोनूय पक्षा कडेन कोण एकठांय जावन आमी तरी ओपनली भायर सरतले विरोध करपाक कित्याक हें सारकें चलना आनी लोकांकूय गोमान येयले बाबा हे टेम्पररी अंडरस्टँडींग हें करूंक जाय टेम्पररी अंडरस्टँडींग कितें करपाक शक्य आहा काय ना सध्या टायमूच ना मरे केन्ना पार्टी हे करतलो खंयची पार्टीचे कॅन्डिडेट आमकां 2 दीस जाल्यार पुरो पडपाक जाय लोकांक कळोवंक जाय लोकांक कळोवंक आमी मुखार सरले नाम आहलेले मनीस पळय आमी पॉलिटिकान पळय हांव पळयतालो बाबू आसगांवकार स्टेटमेंट केलो आमी सगळे चड म्हणून हांव जाणा लोक सगळ्या पॉलिटिशियनाक चडूच म्हणटा समज तुमी बरें करूं वास करूं चडूच म्हणटा कळ्ळें तुमी पूण लोकांकूय खबर आहा बाबा कोणें चल्ले कोणें चलूं नागोवन कोणाक नागयले सरकारान कोणें कोणाक नागयले ते लोकांक सगळें खबर आहा सांगपाची गरज आहा खंयचे 2 पक्ष ते सांगलेत ना आमी 2 पक्ष आहा आमी तुका अनावन्स करचे पयलीं तुका परत प्रेस घेवन कॅन्डिडेट घेवन सांगतले